आत्मीक स्वता एके सादे तरेन दुसऱ्यांक उगडास उत्ता ते भाशेन आनी दिसपट्ट्या जिविताक संबोध करूं येतात देखून जेजू वोपारींनी उलयतालो. धाकटुल्यो पूण मोलादीक आनी ऑर्थाबोरीत काणयो दारूण कालसांच्यांक त्यो सोजमोनात, उक्तें मन आनी काळीज आसलोल्यांक त्यो ऑर्थाबोरीत जातात. आदल्या कोरारांत आनी शुभ वर्तमानांत जायती सोयरीगोत आसा. सिनाय दोंगरार व्हडलो आवाज आयकूंक येता. देव गडगड्या आनी उज्या उदेशी उलयता. नव्या कोरारांत जेजू सवकास शांतताळ्यान वोपारी वरवीं गूट उकोडटा. सुटकेच्या पुस्तकांत देव एका दाट कुपांतल्यान आपलें आजीरपण दाखयता. फावो नासलेल्या मनशाक आपली मोहिमा दाखयना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत वोपारी एक पड्डो कसो जो उक्तो जाल्यार थोड्यांकूच देवीक वस्तू उक्त्यो कोत्ता. बायलें दाखोवप हें सारकें न्हय म्हणगे फकत बायली वस्त्रां धुवून तयार रावप. शुभ वर्तमानांत जेजू भितरल्यान नवेपण आनी निर्मळपण दवरलोल्यांक आपली देवीक जाणवाय दिता. आदल्या कोरारांत मोइसेसाकूच दोंगरार वचून देवा लागीं उलोवंक आनी ताचें खेरीत आसनें भोगूंक मेळटालें. नव्या कोरारांत जेजू आपल्या शिसांकूय देवाचें आसनें भोगूंक फावो करता आनी तरेकवार घोडिता वरवीं जेजू आमकांय देवाक भोगूंक दिता.